नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। रुबी रेसिडेन्सी बिल्डर्स प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगलाक 5 दीस पुलीस कादय। ते भारतातूच आशिल्ले आरोपींच्या वकिलांचो दावो। पुलिशे मुखार प्रश्न। गोंयांत खणी सुरू करपाक मिनेरामदी उमेद ना। खणींचेर काडिल्ल्या अध्यादेशात खण उद्देगाक मेळूंक ना थाकाय। रॉयल्टी आणि हेर फंड पळयल्यार उद्देग वता लुकसाणीत। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाक राजस्थानचो राज्यपाल करपाची भाजपाची तयारी। फ्रांसिस गोंय सोडूंक ना तयार। फ्रांसिस म्हणटा ह्यो वाऱ्या वयल्यो खबरो, आपली कोणाक तरी जाता अडचण। गोयचो मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीच्या जाग्यार दुसऱ्या अधिकाऱ्याक घालचे, काँग्रेसीची मागणी। शिक्षणीक पात्रताय प्रकरणात दक्षता खाते नावतीची करतात चौकशी। आणि स्पोर्टिंग क्लबाक आय लीग सर्तीत ईस्ट बंगालाकडे उक्तावणाची मॅच। फेडरेशन कपात बंगालाक मारिल्ल्यान स्पोर्टिंगाक आत्मविश्वास। खबरो विस्तारान। रुबी रेसिडेन्सी बिल्डर्स प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगलाक 5 दीस पुलीस कादेन दवरपाचो आदेश पणजी खासा न्यायालयान शेनवारा दिलो। हे दोगूय बिल्डर्स देशाभायर वचूंक नासले असो दावो तांच्या वकिलान कोर्टात केला। गोंय पुलीस फाटले वर्सभर ह्या दोगांय बिल्डरांक सोदताले। बिरिंग इंग्लंडातल्या मँचेस्टर शारांत आसा अशी माहिती खंय इंटरपोलान क्रायम ब्रांचीक दिली। मात आता ते देशांतूच आशिल्ले म्हणून वकिलान दावो केल्ल्यान गोंय पुलिसे मुखार प्रस्न उबे रावल्यात। काणकोणच्या रुबी रेसिडेन्सी प्रकरणात शुक्रारा मुंबय अटक केल्ल्या प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगल ह्या दोगूय बिल्डरांक क्रायम ब्रांचीन शेनवारा पणजे खासा कोर्टात उबे केले। तांकां 7 दीस पुलीस कादय फर्मावची अशी विनवणी सरकारी वकिलान केली। आरोपीचो वकील अमित पालेकारान ताका खर विरोध केलो। ह्या प्रकरणात आरोपीचो व्हडलोसो हात ना अशें पालेकारान न्यायालयाक सांगले। They have been granted 5 days police custody until Wednesday, that is 21st. So, and of course they have been taken for investigation purposes. दोगूय आरोपी देशातूच असले आणि पुलिसांक शरण येवपाक सोदताले अशें आदवोगाद पालेकारान सांगले। They were supposed to surrender. I would have preferred to do it here before the court. Of course, whatever that has happened is history now. But as far as the present is concerned, they are in police custody and they will cooperate with the investigation. दुबावीत आरोपी प्रदीप सिंग बिरिंग इंग्लंडात रिपून राविल्लो ह्या क्रायम ब्रँचीच्या दाव्याक अमित पालेकारान खर हरकत घेतली। बिरिंग मँचेस्टर शारांत आसा अशी माहिती इंटरपोलान गोंय पुलिसाक दिल्ली। ह्या दोगूय आरोपी वयले आरोप सिद्ध करपाचें काम गोंय पुलिसांक करचें पडटलें। You better ask CID as to on what basis they are making such statements. He had never traveled out of country, and I think that is a matter of investigation for CID to investigate Interpol and themselves. That's up to them what they have come up with the story. रुबी रेसिडेन्सी ही बिल्डिंग 2014 वर्सा 4 जानेराक पडून 31 कामगार मेल्ले आणि जायते कामगार जखमी जाल्ले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि ओमकार फळारी। मिनेरांचेर सध्या बॉल्सांतले घालून मायनिंग करपाची परिस्थिती आयल्या। केंद्र सरकारान काडिल्ल्या मायनिंग अध्यादेशांतल्यान गोंयच्या मायनिंग उद्देगांक कांयच मेळिल्लें ना। मिनेरांची आशिल्ली नाशिल्ली मार्जिनूय देंवल्या। रॉयल्टी आनी परमनंट फंड वाडिल्ल्यान मायनिंग हो धंदो लुकसाणीत गेला। त्या भायर आंतरराष्ट्रीय बाजारात उणे ग्रेडीच्या मिनाचो प्रेस पडून $44 पाविल्ल्यान मिनेरांचेर पयलींच संकट आयलां। पळयात रिपोर्ट। फाटलो कितलोसोच तेंप बंद आशिल्ल्या गोंयच्या मायनिंग उद्देगाक नव्या अध्यादेशांतल्यान कांयच मेळिल्लें दिसना। गोंय सरकारान मायनिंग लिजा रिन्यू करपाक सुरू केली खरी, पूण आंतरराष्ट्रीय मीन मार्केटांतली परिस्थिती पळयल्यार ह्या परिस्थितीन गोंयान खण उद्देग सुरू जावप कठीण। वेगवेगळ्या मिनाच्या ग्रेडींची निर्गत केल्यार मिनेरांच्या बॉल्सान कितले उरतले ते पळयात। 58 ग्रेडीच्या मिनाचे फ्री ऑन बोर्ड मोल $44.50 जाल्यार 56 ग्रेडीक ते $40.50। 58 ग्रेडीक 30% निर्गत ड्युटी $13.35 जाल्यार 56 ग्रेडीक $12.15। 58 ग्रेडीक 10% गोवा परमनंट फंड पावता $4.45 आणि 56 ग्रेडीक $4.05। 58 ग्रेडीच्या मिनांतल्यान मेळपी निव्वळ फायदो उरता $26.70 आणि 56 ग्रेडीच्या मिनांतल्यान मेळटा $24.30। आता उत्पादनाचो खर्च पळयात। 56 ते 58 ग्रेडीचे मीन काडप आणि ताचेर प्रक्रिया करपाक $13 खर्च येता। ह्या दोनूय ग्रेडीच्या मिनाक ट्रक, बार्जी आणि पोर्टाचो मेळून
येरादारी खर्च जाता $15. 58 ग्रेडीच्या मिनाच्या 15% पीट माउथ मोलाची रॉयल्टी $1.76 जाता आणि 56 ग्रेडाक $1.40. 58 ग्रेडीक जिल्लो फंडाक $0.59 आणि 56 ग्रेडीच्या मिनाक $0.47 दिवचे पडटले. 58 ग्रेडीच्या मिनाक वट्ट उत्पादन खर्च 30.34% आणि 56 ग्रेडीच्या मिनाचो उत्पादन खर्च 29.86 चेर पावता. आता 58 ग्रेडीच्या मिनावेले येणावळीचे $26.70 $30.34 उत्पादन खर्च काडल्यार खण कंपन्यांक $3.67 वेल्यान लुकसाण. त्याच प्रमाण 56 ग्रेडीच्या मिनाची येणावळ $24.30 $29.86 उत्पादन खर्च काडल्यार मायनिंग कंपन्यांक $5.65 लुकसाण जाता. भारतीय बाजारांत कमी दर्जाच्या मिनाक मातूय मागणी ना. जर मायनिंग कंपन्यो चीनात मिनाची निर्गत करत जाल्यार तांकां टना फाटल्यान 300 ते 400 रुपयांचे लुकसाण सोंसचें पडटलें. हे आंकडे पळयल्यार गोंयच्यो खण कंपन्यो मायनिंग सुरू करपाचें धाडस करप कठीण. ते भायर स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी आनी डेप्रिसिएशन कॉस्टाक लागून खण कंपन्यांक फायदो सोडून बोल्सांतले घालून मायनिंग करपाची पाळी आयल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. पणजे भशेन म्हापशा विधानसभा पोटवेंचणूक करपाचो भाजपाचो विचार आसा काय? म्हापशेचो भाजपा आमदार उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा खंय राजस्थानचो राज्यपाल करपाची तयारी भाजपान चलयल्या. मात सध्या तो गोंय सोडून खंयच वचपाक तयार ना. अशी गजाल वाऱ्यार चल्ल्या अशें फ्रांसीसूय म्हणटा. आपणाची कोणाक तरी अडचण जाता आसतली म्हणून असल्यो खबरो येतात जावे असो ताजो राजकीय अदमास. पळयात रिपोर्ट. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिल्ली रक्षा मंत्री म्हूण व्हेल्या उपरांत आतां उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाकय गोंयांतल्यान उखलपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. म्हापशा खबर पातळ्या त्या प्रमाण फ्रांसीसाक खंय राजस्थानचो राज्यपाल जावपाची ऑफर दिल्ली. मात फ्रांसीसान ती न्हयकारली. म्हापशा पासय मारल्यार बाजारांत सध्या तरी ही गजाल आयकुपाक मेळटा. आपल्याक राजस्थानचो राज्यपाल करपाच्यो हालचाली चल्ल्यात ही गजाल बाबुशाच्या कानार पडल्या. मात आपणाक पार्टीन अधिकृत वा अनधिकृतपणे कांयच सांगूंक ना अशें बाबूश म्हणटा. मात प्रुडंटाक कळ्ळां ते प्रमाण दिल्ली ऑफर फ्रांसीसान न्हयकारल्या. खंय रे बाबा, कोणें सांगला तुका? म्हज्या अंदाजान कांयच ना. म्हाका कोणेंच सांगूंक ना अजून. तूं पयलो सांगता म्हाका. अशें आयकूं येता म्हापशेच्यान बी. आयकता, लोक खूब उलयता, पूण ऑफिशियल सोर्सा कडसून येवपा जाय न्हू तें. तुमकां आयकूंक बी येयला अशी खबर? कोण वायटयल्यो खबरो सांगता पळय, वारयल्यो खबरो सांगता त्या कानार पडटात, पूण तेतून सत्य कितकें तें म्हाका खबर नासता न्हू. वाऱ्यार खबर आहा? वाऱ्यार म्हणजे थंय मोठी खबर ना ती. सत्य केन्ना जाता की म्हाका कोण ऑफिशियली कोणें जर सांगलें जावं अनऑफिशियली पासून ऑफिशियल आसता ते अनऑफिशियली सांगतात न्हू. समज आमच्या पार्टी अधिकारी, समज म्हज्या अध्यक्षान, प्रदेश अध्यक्ष म्हटलें, म्हाका अनऑफिशियली म्हटलें मनान आहा तुज्या वयपाचें, थंय तर पासून सांगपा जाय. सांगूंक ना कोणें म्हाका, कोणेनूच सांगूंक ना. आपणाची कोणाक तरी आडखळ जाता आसतली म्हूण असल्यो खबरो वाऱ्यार सोडटात आसुये अशें म्हणून ताणें आपल्याच पक्षांतल्या कांय जाणांचेर बाण मारलो. बारीक ठरावीक लोक हे अफवा उठयतात. तेंचे स्वताचो कितें सेल्फ इंट्रस्ट आसतलो भितर हितून करपाक. कळ्ळें? कोणाक मागीर अडचण जाताली हांगासर जाय आतां पार्टी भितर पाहिल्यार कमेंट करूं शकना, कित्याक ऑफिशियली कोणें सांगूंक ना न्हू म्हाका. पार्टीच्या मनशान तरी म्हणूनच सांगूंक ना. मात बाबूश हो अणभवी राजकारणी. ऑफर येता तेन्ना विचार करया हो ताचो सादूर सूर. अशी ऑफर येयली बी जाल्यार तुमी कितें करतले? बाबा येवनी विचार करया. येवनी न्हू, बेश्टेच कितें वारयल्यो खबरो आयकून उलोवं शकना. मात एक गजाल स्पश्ट जाता. फ्रांसीसाक गोंयांतल्यान हालोवपाच्यो कोणाच्यो तरी हालचाली चल्ल्यात. बाबूशय खडेगांठ राजकारणी. असले उपद्व्याप करप्यांचेर धुरी कशी करप हें ताकाय बेस बरें खबर आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.